आमी हांगा जमल्या आमचे ग्रेट लिडर महान नेतो ताका गुंडाबाब सदी फडफड म्हणटालो ताळमाड आशिल्लो मनीस तो त्या वेळार पोर्तुगीज टायमार सुद्दां ज्या मनशान इतलें काम केल्लें आसा हार्डली 40 वर्सां जगलो पण पोर्तुगीज पार्लमेंटाक गेलो इज अ ग्रेट सर्जन रायटर वॉरेटर आनी ज्ञाना तरी हें आशिल्ली 40 वर्सां जगून इतलें काम केलें आनी जर आयुश्य म्हळ्यार खूब करपाचो आमचो भुमिपूत जावन आसा मडगांवकार जाता ताका आमी याद करपाक जमल्या वायल्ड लायफ बंद दवरच्या आमचे मदीं म्हणजे आमी रजनी सांगला आमचे कलेक्टर आसा इग्ना एस पी आसा बाब सिंग आमचे मडगांवचे माजी मुख्यमंत्री आनी मडगांवचे लाडके आमदार हिम्मत अहमद आमचे चेअरपर्सन बाब दामू नायक दामू शिरोडकर थोडी आमची VCP बबिता नायक आमचे कावन्सिलर बाब नावळ आसा मागीर वारक आसा राजू आसा आनी म्हजे मेंबर रजनी आसा मोडेकार आसा मंगेश नायक आसा आनी ग्रेट मनीस म्हणटा आमचे मदीं बाब फ्रिडम फायटर वसंत बाब नायक आसा जेणी वयाची 87 वर्सां कंप्लीट केल्या आनी सगळे याद करून खूब खोशी भोगता तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता गोंयचो थोर सुपुत्र फ्रांसीस लुईस मॉमिस तो नावेलीच्या गांवांत जन्माक आयलो आयज 196 वर्सां जाली ताची जयंती आमी मनोवपाक जमली आसा ह्या कार्यक्रमाक आमचे बरोबर आसा कलेक्टर सावथ गोवा SP सावथ गोवा नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर उपनगराध्यक्ष बबिता आमचे कावन्सिलर वारल दिपाली गावराजी 18 जून समितीचो अध्यक्ष माजी कावन्सिलर बाब रघुनाथ शिरोडकर बाय रजनी आनी बाकीचे सगळे हांगा आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे खास कार्यक्रमाक हजर जावन ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक स्वातंत्र्य आसाच करून तातूंत सगळ्यांत ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक बाब वसंत नायक हो आज ह्या कार्यक्रमाक हजर जालो हाजें हांव स्वागत करतां फ्रांसीस लुईस मॉमिस हो 1929 वर्सा नावेलीच्या गांवांत जल्माक आयलो मेडिकल हातूंत भितर ताणें शिक्षण घेतलें चीफ सर्जन जालो तो पूण तो आपले वेवसायीक हातूंत पडलो ना ताणें जें काम केलें तो पार्लमेंटाचेर म्हाका दिसता 28 काय 29 वर्सांचेर तो निवडून पार्लमेंटान पुर्तुगाला गेलो आनी पार्लमेंटाक वचून ताणें गोंयच्या स्वातंत्र्या खातीर थंय आवाज उठयलो हें म्हत्वाचें ताका लायफ चड मेळूना ताजें जर वाचत पुस्तक जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की डायड एट द एज ऑफ 40 वर्सांचेर तो पेड्ड्यार जालो लायफ ताका स्पॅन व्हडलें मेळना पूण ताच्या त्या शॉर्ट कारकिर्दी भितर ताणें आपल्यालें देशप्रेम ह्या राज्या बद्दल आशिल्लें ताचें प्रेम गोंय स्वतंत्र जावपाक जाय गोंयकारांक स्वतंत्र मेळपाक जाय हाच्या खातीर केल्लो आवाज इन पार्लमेंट हें अत्यंत म्हत्वाचें नोंद करपा सारकें आसा